वास्कोत कोळशाची येरादारी करतना रस्त्यार जी कोळशाची गळती जाता तो चिंतेचो विशय आसा। हो लोकांच्या जिवाकडेन खेळ आसा। सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान आनी पुलिशेनय ह्या बाबतीत लक्ष घालचें म्हण शंकर पोळजी हांणी मागणी केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही रिक्वेस्ट केलेली जे कोल कंपनीज आहा ट्रांसपोर्ट मुवमेंट करता आणि ह्या हायवेचेर ह्या फ्लायओवराचेर ही स्पिलेज पडटा। ओके, कंटिन्युअसली हांगासर स्पिलेज पडटा। आता हेचे प्रिकॉशनरी मेजर्स कोण घेतलो ते आमकां खबर ना। कित्याक सांग, कोल कंपनीक जर सपोज सांगलें जाल्यार ते म्हणटा म्हाजो कोल न्हू आनी तुजो कोल न्हू म्हणून। सो आयज आमी हो कलेक्ट करपाक गेले, सायडीचो सारको आसा तो आमी कलेक्ट करतले। कलेक्ट कित्याक करतले तर आमकां हे जे काम आहा ते स्वता करचें पडटलें। कित्याक कोल कंपनी आहा ते दादागिरी करपाक उठल्या। हांव लोकल आमदाराक सांगूंक सोदतां, बाबा रे कितेंय कर पूण हे कोळशाचो सोक्षो मोक्ष लाय आनी हो कोळसो बंद कर। हांव लोकल PIक सांगूंक सोदतां, जे ट्रांसपोर्ट जाता न्हू तेंची जी स्पिलेज पडटा तेंचे कडेन मातशें तांकां विचार विमर्श कर आनी तांकां सांग तुमची पॅकिंग सारकी करा, रस्त्याचेर कोळसो पडोंक जायना म्हणून। हे इनडायरेक्टली तुमी आमकां दुयेंस दितात। ओके, जो कन्सर्न एथॉरिटीज आहात तेंचे कडेन मागता आमी हेचेर दखल घेवपाची म्हणून। कोळशा कडेन कॉम्प्रमायज जावचें ना पयलींच सांगता, बाकी आनी खंयसरूय कॉम्प्रमायज जातलें। ह्या दुयेंसा कडेन ह्या म्हाज्या हातीन कॅन्सर आसा। तुम्ही गव्हर्मेंट कितलेंय सांगा रे, कळ्ळें तुका, तुम्ही आयज पयशाच्या आशेक आमच्या जिवाचेर उठले, आमच्या भुरग्या बाळांच्या जिवाचेर उठले। आयज अदानी आणि JSWचो कोळसो जेटी बोगदा वाठारांत जे लोक रावतात ते आपल्या जेवणान कोळसो खातात, कोळसो ब्रीथ करतात, कोळसो पितात आपल्या उदकान। कळ्ळें तुका, लोक तुमच्या भयान ओगी आहात। कित्याक तुमी आयज डेमोक्रेसी डावाचेर लायलेली आहा आनी तुमी हे नाका जाल्ले नॉनसेन्स प्रोजेक्ट जबरदस्ती आमच्या हड्ड्याचेर घालपाक सोदता। टायम एंड टायम आमी डिमांड केला की आमकां गोंयान कोळसो नाका। कोळसो हे स्लो पॉयझन आनी आमची फ्युचर फुडली पिढी जी आहा, आमचे पर्यावरण जे आहा, आमचे ओशन्स जे आहा, हो कोळसो काबार करतलो। मागता गव्हर्मेंटा कडेन कोळसो बंद करा, बंद करा, बंद करा। आमी कोळशाचो निशेध करता। अदानी आनी JSWचो कोळसो हो बंद जावपाकूच जावो। देव बरें करूं।